सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो ह्यो कार्य आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून क्रेसन मिस्किता आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचता. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज धरुया सॅड्रिक कुलासो आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. सिरील फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान तांचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळीं आपलो आयज जल्माचो दीस मनयतात, काजराचो दीस मनयतात, तांचे देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयच्या दिसाक जेन्ना खेरीत भाशेन आमी भलायकी पासत हो आयतार भेटयल्लो आसा, सगळीं जीं कोण बरीं नात, जीं कोण सर्जरी करतात, ज्या कोणाक दुयेंस जाल्लें आसा, भोव करून कोरोना व्हायरस हे पिडेक जीं कोण सांपडलेलीं आसात, तांचे पासत आमी मागुया. आमच्या देशा पासत आनी आमच्या राज्या पासत मागुया. आमच्या सरकारा पासत मागुया. सगळे तरेचीं दुयेंसां मनाचीं तशीं काळजाचीं आनी कुडीचीं तांची पयस जावंक आनी आमचें राज्य आनी आमचो देश सगळ्या वायटांतलो निवारून. शेतकामती जे आपल्या हक्कां पासत आजून झुजतात तांचे पासत मागुया. आनी सगळे जे सिटिजन्स आसात आपल्या हक्कां पासत झुजतात तांचे पासत मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची सगळी मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. सुमार 1 वर्स वयर जावन गेलें. आख्खो संवसार कोविड-19 ह्या वशाचे पिडेंत बुडलेलो आसा. पिडेंत आसलेलो मनीस खूब दुखी, निराशी, एकसुरो, हुस्कोत आसता. असल्या वेळार पिडेवंतांक आमच्या मागण्याची, आमच्या वेळाची, आमच्या गोठाय दितल्या उतरांची व घडयेक आमच्या दोडवाच्या आदाराची गरज पडटा. होय, म्हाका खुशी आसा, तूं नितोल जा. ही जेजूची गोठाय आनी पेकोणी दितली उतरां आयकून तो कडकार खूब खुशी जालो. आयज आमच्या 2 प्रांतांत भलायके प्रेशिटायेचो दीस पाळटना आमकां सगळ्या पिडेवंतां सवे हुस्क्यान भरलेली कर म्हूण जेजू लागीं मागतना सगळ्या पिडेवंतांक जेजूची गोठाय आनी पेकोणी ह्या मिसाच्या भेटेन मागुया. रिच्या भाव भयणीनो, आतां सुरवातेच्या उतरान आमी आयकलां तशें आयज भलायके पासत आमी खेरीत भाशेन मागता आनी जेजू आमकां भलायकी दिता. ओय, म्हाका खुशी आसा, तूं नितोळ जा. आमकांय जण एकल्याक तो ही पेकोवणी दिवंक सोदता आनी पेकोवणी दिवंक पातोक बक्षिता. हे मिसाचे सुरवातेक सगळीं आमचीं पातकां देवा मुखार दवरुया आनी पातकांचें बक्षणी मागुया. कोविड-19 हे पिडे सुमयार आमी हे पिडेन आसलेल्या मनशांक भायर आयल्यान, पयस केल्यान, तांकां कोवीड हॉस्पिटलांनी एकसुरी मरूंक सोडल्यान, तशेंच तांच्या घोराब्यांक पयस केल्यान. भोगोस आमकां. सुम्या काकुतकोर. कोविड-19 हे मारिकार पिडेंतलीं पयस रावूंक मास्क घालपाचें, हात सॅनिटायज करपाचें, सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळपाचें असले उपाय गंभीरतायेन पाळूंक ना. आनी अशें आमची आनी हेरांची भलायकी आमी संकश्टान घातल्या. भोगोस आमकां. क्रिस्ता काकुतकोर. कोविड-19 हे पिडेचे भिरांतीन आमची मनशाळाय आमी विसरल्या आनी आमचे समाजीक जबाबदारेचेर सारकोच विसर पडला. भोगोस आमकां.
सोम्या काकुतकोर सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावत असलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशे प्रमाणे जिवंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणांच्या सासणान. लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसाक आनी आरोनाक सर्वेस्परान अशें सांगलें, एका मनशाचे खातीर सूज वो गावो वो एक कोत आसत आनी तें कोदाची पिडा दिसत जाल्यार ताका आरोन याज्ञिकाशी वो ताच्या खंयच्याय पुता याज्ञिकाशी हाडचो. कोदाची पिडा जाल्ल्या पिंजेक आंगाक घालचें आनी ताच्या माथ्याचे केंस उगते सोडचे आनी ताणें आपलो वयलो वोंट धांपून बोब मारची. मेळो मेळो ताका पिडा आसोसोर तो मेळो उरतलो, देखून तो मोळा भायर एकलोच आपले बिराड करतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. जोबाब, तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां, आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवर. जोबाब, तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां, आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें, पातकाच्या कोत जोर धुवन काडलें, मुनीस कितलो बागी. सर्वेस्परा मुखार जोर कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्या मोनांत जोर आडकानात, तो मुनीस कितलो बागी. जोबाब, तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां, आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो, म्हजें पातक हांवें लिपोवन दवरलें ना. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक बक्षिलें. जोबाब, तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां, आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. सर्वेस्परा सोवें संतोस बोगात,
बऱ्या मनशानो आनंदान मुरगोटात, प्रमाणीक काळजांच्या सगल्या मनशानो येयात संतोषाचे उल्हास सोडात. जबाब तुझ्या गोपान हांव लिपून रावतां, आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. भाग्योन पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ले पयले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमी जेवतात वो पियेतात वो कितेंय करतात जाल्यार ते सगळे देवाक मोहिमे दिवचे खातीर करात. जुदेवाक वो ग्रीकांक वो देवाचे पवित्र सोबेक कोटी देख दिवूं नाकात. हांव कोत्ता तशेंच तुमी करात. म्हज्याच फायद्याचे कांय चिंती नासतना पूण सगल्यांचो फायदो पळोवन सोमेस्ताचे तारण जावचे खातीर सगळ्या म्हज्या कोन्यांनी हांव सगल्यांक पावूंक वावुरतां. हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करतां तसोच तुमी म्हजो पाटलाव करात. देवाचे उतोरे. देवाचे गोड उपकार. उद्गार. एक व्हड प्रवादी आमचे मोदे उपजलो आनी देव आपले पोचेक मेलूंक आयलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मार्क पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एक कोडकार जेजू सरशी उपकार मागूंक आयलो आनी दिंबी घालून ताणें म्हळें, तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. ताचे चुरचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावून म्हणलें, ओय, म्हाका खुशी आसा, तूं नितळ जा. आनी अशें म्हणना फुडें ताचें कोड नाच जालें आनी तो नितळ जालो. जेजून ताका बेगीनच धाडलो आनी खोरायेन म्हणलें, पळय, कोणाकूच हें सांगूं नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकांक दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण तांकां गोवायकेची खुणां दिवचे खातीर मोइजेसान फॉर्मायलेलें दान भेटय. तो गेलो, पूण ही खबर अशी भाशेन परगटूंक आनी सगल्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्ती खंयच्याच नोंगरान वचूंक जायना जालें आनी भायर एक सुर्या स्वातांचेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगळे कडीचो लोक ताचे शीं येतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. रिक्षा भाव भयणीनो, कोविड-19 ही पिडा सुरू जाल्यार वरस जायत आयलें, वरस जालें. आनी आतां आमचीं भाव भयणां जीं कोण भायर तावन येतात वो हांगा तावन भायर वेतात, आमी जाणां आतां प्रोसिजर्स कसले जाल्ले आसात ते. एक सर्टिफिकेट घेवन वयची पडटा. जेजू आयज शुभ वर्तमानान असले सर्टिफिकेटीची खबर केल्या. तूं बरो जालाय म्हूण दाखोवंक यादनिकांक तुजें आंग दाखय आनी तांचे कडले एक खुणां घे, सर्टिफिकेट घे. भाव भयणीनो, हे सर्टिफिकेटीची गरज आयज आमकांय सगल्यांक जेन्ना पातोक
एके भाशेन आमकां एक कोड कशें लागलेलें आसा. कोड म्हणटा तेन्ना लेप्रसी आयच्या पयल्या वाचपान तशेंच आयच्या शुभ वर्तमानान हे पिडेची आमी खबर करता. कोड फुटप. कोड म्हणटात तें पयलीं एक तांबडो दाग कसो बेसतो कातीचेर पडटा आनी त्या उपरांत हो तांबडो दाग पडला तो मातसो व्हडलो जावपाक लागता. ताचो मागीर रंग बदलता आनी तें एक धवें खत जाता. आनी हें धवें खत जालां तें मागीर आख्खे कुडीक सवका सवका वाडपाक लागता. हें खत जेन्ना वाडटा वो जेन्ना आमची कात धवी धवी जावपाक लागता तेन्ना हें कोड कुडींतल्यान भितरल्यान सान आमचे कुडीचे सेल्स आसा ते मारपाक लागता. त्या उपरांत केंस ल्हान ल्हान झडूंक लागता आनी केंस झडल्या उपरांत आमी हड्डे जाले सगळे. ज्या कोणाक ही पिडा जाता कोडाची. मागीर दोळ्याचे केंस वो दोळ्या वयर ज्यो पाकळ्यो आसात ते केंस पडूंक लागता. मागीर आनीक मातशें सवका सवका सकयल येता. तोंडांतली आमचे भितर जीं दाडां आसात गम्स आसात ते असोक्त जातात आनी दांत झडटात. दांत झडलेले मनीस जातात. आनी त्या उपरांत ल्हान ल्हान आख्खी कूड एके भाशेन असोक्त जाता. नाकटां बोटाचीं हातीचीं तशींच पांयांचीं झडूंक लागतात. नाकटां पडटात. नाकटां नासलेले मनीस जातात. शेकी कुडीचे कुडके पासून पडूंक लागतात. निमणे खंय नाक आहा तें कुसता आनी मनीस मरता. हें कोडाचें दुयेंस. जरी तर हें चिंतलें तुमी बरें दिसता. जरी तर हें दुयेंस आमकां जालें जोण एकल्यान आमी ह्या वेळार बसून चिंतलें म्हाका हे भाशेन जाता. पयलीं कोत पडटा, कोत व्हडलें जाता, धोबें जाता, केंस झडूंक लागतात, दोळ्या वयल्यो ज्यो आमच्यो आयब्रावज आसात ते पडटात, दांत झडटात, नाकटां पडटात, कुडीचे कुडकेच पडटात, नाक कुसता. भिरांतशें दिसना? हें चिंतूंकूच एके भाशेन एक भिरांत. भाव भयणीनो, हें दुयेंस बरें जायना आनी असल्या वेळार कितें करपाचें? दुबाव वेरेंत फकत देवाक उलो मारूंक जाता. हवाई ह्या जुंव्याचेर असलें कोत सुरू जाल्लें, एकल्याक कोणाक खत पडलें आनी मागीर ही वॉशाची पिडा कंटेजियस डिजीज म्हणटच दुसऱ्यांकूय तें जाता. आनी तें जालें तेन्ना ज्या कोणाक हे कोडाचें दुयेंस जाता तांकां कुशीन काडपाक जाय. हेच्या पयल्या वाचपांतूय आमकां लेवी शास्त्र हातून मोइजेसान घातलेले कायदे मेळटात. जे कोणाक ही पिडा जाल्या वॉशाची पिडा ताका कुशीन काडपाक जाय. जेन्ना कोवीड-19 पिडा जाल्या तेन्ना अशेंच केलां, क्वॉरंटीन. कोणाकूय जरी तर जाला जाल्यार पयलीं तुज्याच घरान भितर एकलोच, कोणा लागीं मिक्स जावप ना. ओ हॉस्पिटलान व्हरून घातलेले कितल्या जाणांक, तांची कोण खबर पासून घेवंक पावोंक ना. भोव करून भायल्या देशांनी जंय ही पिडा एकदम चड वाडलेली तेन्ना अशें जालां हें आमी आयकलां. तातूंतलीं थोडीं घडये आमची वळखीचीं जायत, थोडीं आमची घरचीं जायत. घरांतलीं भायर सरल्यान तीं परतून पावोंकूच ना. मरणाच्या वेळार पासून आपल्या घरच्यांक पळोवंक मेळूंक ना. कितलें दूख, कितलें कश्ट. हेच भाशेन 1889 वर्साक ह्या हवाई जुंव्यार जाल्लें आनी ह्या कोडकारांक व्हरून मलाकी म्हणटात त्या एका जाग्यार घातलेले. थंयचे तांणी भायर सरप ना. ते थंयसर कश्टवताले सगळे कोडकार. थंयसर दोतोर नर्सी वचूंक सोदिनासल्यो. कित्याक ही वॉशाची पिडा, ताका वखद दिनासलें. जे भाशेन वॅक्सीन येवं पासून आमकां कितली भिरांत आसली, दोतोरांक नर्सींक पासून भिरांत आसली. आनी असल्या वेळार दामयाव नांवाचो एक मनीस जो याज्ञीक, तो वचून तांची सेवा करता. आनी तांची सेवा करता आसतना तो तांचे घाय धुता. जे खत पडून तांकां घाय पडल्यात, कुडीचे कुडके पडपाक लागल्यात, ते घाय धुवपाक लागता. हे कोडकार जे आसले तांकां खबर आसली हे पिडेक इलाज ना, आमी मरतले. पूण दामयाव जें कितें तांचे सवें करता तें पडून
थोडे दीस तांचे जे जिविताचे उरल्यात ते खुशालकायेन सारतात. तांकां एंटरटेनमेंट पासून रिक्रिएशन पासून दाम्याव घडून हाडटा. 15 वर्सां ह्या मनशान ह्या कोडकारांची सेवा केली आनी शेकी ताकाय कोड फुटोवन 49 वर्सांचे पिरायेचेर तो मेलो. 49 इयर्स कोडकारांची सेवा करून कोड जावन तो मेलो. आमच्या गेल्ल्या पाप साहेबान बेनेडिक्ट 16व्या पाप साहेबान दाम्याव हाका बाग्योंत म्हूण पाचारलो. ताका आतां नांव आसा डेमियन द लेपर, दाम्याव कोडकार. पूण सांत भाव भयणीनो, आयज जरी तर आमी पिडे पासत हो पिडेची प्रेशिताय जी आसा एपोस्टोलेट ऑफ हेल्थ हाचे पासत तो दीस भेटयला जाल्यार आमचे भोंवतणी दुयेंसां जायतीं दिश्टी पडटा. दुयेंस आमी लागीं तावन पडयलां, मरण आमी लागीं तावन पडयलां. आनी असल्या वेळार हो उलो जे भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानान ह्या कोडकारान जेजूक मारलो, तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जायत्या जाणांनी जीं कोण बरीं नात तांणी हो उलो मारला, माग म्हजे पासत, सायबा म्हाका वाटाय, म्हाका बरो कर. आमी मागला जीं कोण बरीं नात तांचे पासत, आजून पासत आमी मागता जीं कोण बरीं नात तांकां बरीं कर. तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. पूण भाव भयणीनो, एक वस्त आमी पळयता, इतल्यान काबार जायना. आमी उलो मारता ताका जाबाब आसा आनी हो जाबाब देवाचो. आनी हो जाबाब आमी आयकूंक एकदम गरजेचें. जितली पावटी जेजू मुखार कोणाकूय हाडटात जे कोण बरे नात, जे कोण कुड्डे जाल्ले, जे कोण थोटे जाल्ले, पांगडे जाल्ले, वो आरेन धरलोले, वो कोडकार जाल्ले, तांकां नितळ जा म्हणटा तेन्ना जेजू एक वस्त सांगता, तुजी पातकां भोगचलीं. पातक पयस जावपाक एकदम गरजेचें. कित्याक आमकां ही दुयेंसां येतात ती सगळीं एक पातकाकूच लागून येता. कॉन्सिक्वेन्सीस ऑफ सीन. जाल्यार पातक जरी तर कुशीन काडलें जाल्यार आमकां पेकोवणी मेळटा. जायते पावटी घडये आमी हेंय म्हणटले, बरीं मनशां जीं आसात जाणीं पातक करूंकूच ना, वो तांचें जिवीत पवित्र, तांकांय पिडा कित्याक जाता. पातकाची जरी तर ही खास्त जाल्यार भाव भयणीनो, आमी जें पातक करता तें फकत आमकां एकल्याकूच न्हय, आमचें पातक समाजाकूय लागता, आमचे भोंवतणी आसात ताका लागता. सोशल आस्पेक्ट ऑफ सीन. आनी ह्या पासत आयज जें कितें आमी करता संवसारान तें आमच्यांनी म्हणूंक जायना हांव म्हाका जाय तें करतलो. कित्याक हांव म्हाका जाय तें करता तेन्ना दुसरीं जीं कोण आसात ताकाय ताचो इफेक्ट लागता. ह्या पासत सृश्टीन जें कितें घडटा, बो करून आमचे जांच्या हातान पदवी आसा आनी समजतात कितेंय करूंक जाता, कायदे खंयच्यानूय बदलूंक जाता, हें आमच्या देशान आतां सद्याक जावपाक लागलेलें आमकां दिश्टी पडटा. जेन्ना आमची डेमोक्रेसीचेरूच एके भाशेन फार पडलेलो आसा. डेमोक्रेसी अंडर एटॅक ही उतरां आमी आयकल्यात. हे कायदे जे भाशेन बदलल्यात आनी हे कायदे बदलून सृश्टीचें निसंटन जायत आसा आनी करीत आसात, तातूंत सगल्यांक तें वायट लागता. तीं दुयेंसां तातूंतल्यान जीं भायर सरतात ती आमकां सगल्यांक लागता. जे भाशेन कोवीड-19 ही पिडा, जो वायरस रानांतलो भितर तावन भायर काडून हाडला, तो आख्ख्या संवसाराक आयज पावलेलो आसा. ताचो इफेक्ट सगळ्या संवसाराक लागला. आजून संवसार कश्टवता. लाखांनी आमचीं मनशां मरून गेलीं. जाल्यार भाव भयणीनो, असल्या वेळार आमचो जबाब कितें? आमी घडये होच उलो मारता, सायबा तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जबाब तोच, ओय म्हाका खुशी आसा, तूं नितळ जा. तूं नितळ जा म्हणटा तेन्ना फकत कुडीचें कोड न्हय, फकत कुडीचें दुयेंस न्हय, पूण आमचें काळीज आनी आमचें मन आनी आमची जण एकल्याची आत्मिकताय, आमची स्पिरिच्युअलिटी जी पातकाक लागून पिड्ड्यार जाल्ली आसा ती नितळ जावपाक एकदम गरज. आमची पातकां धुवन वचूंक गरज. एकामेकाक आमी बोगसूंक गरज. एकामेका लागीं आमी बोगसणें मागूंक गरज. ओय म्हाका खुशी आसा, तूं नितळ जा हें म्हणचे पयलीं म्हाका कोड जालां हें मानून घेवप चड
जे आपणे चूक केल्या म्हूण ओडकूनच घेना, आपूण कितें करता तेंच सारकें म्हणून समजता आनी ह्या पातकाच्या भारान दुयेंस चालूच आहा, चालूच उरतलें. तर भाव भयणीनो, पयले सुवातेर ही कृपा आमकां मागुया की आमी जण एकल्यान हें आमचें पातक समजून घेवंक, ओळखून घेवंक. भाग्यून पावलो कोरिंतकारांक चीट बरोवन उगडास करता, हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करतां, तसोच तुमी म्हजो पाटलाव करात. बरीं मनशां आसात संवसारांत, जीं कोण प्रमाणीकपणान जियेतात, जीं कोण देवाचें उतर आपल्या जिवितांत घालून दाखयता, तांचे कडली आमी देख घेवपाची गरज आसा. दामयांव कोडकार, डेमियन द लेपर हो भाग्योन, ताणें आपलो जीव रिस्कार घालून ह्या कोडकारांची सेवा केली 15 वर्सां. मरता आसतना तांकां खुशाल धाडले, खुशालकायेन ते मेले. आपणाचो कोण तरी आसा हें तांकां भोगलें. सुमार 800 कोडकार ह्या जुंव्यार आसलेले आनी ह्या 800 जाणांची ताणें सेवा केली आनी शेकीन तोय मेलो. भाव भयणीनो, आयज आमचे भोंवतणी जीं कोण बरीं नात, जांकां गरज आसा, तांचे सवें आमची वागणूक कसली. न्हूच फकत कुडीच्या दुयेंसान थोड्यांक कडेन मनाची पिडा जाल्या, समजना तांकां, कितलेंय सांग तीं पिशेपणां करता आनी आमी तांकां म्हणटा तीं पिशीं, तीं आवटीं जाल्यांत. आनी असल्या मनशांक आमी जाता तितलीं पयस दवरता, तांकां एक जाप पासून करूंक आमकां भिरांत दिसता, वो तांकां एक मोगाचें उतर दिवंक आमकां खूब भिरांत दिसता. वो काळजाची पिडा जाल्लीं आसात, जांकां आमी दुखयल्लीं आसात, जावं तांच्या घरच्यांनी दुखयल्लीं आसा, वो जावं तांच्या संबंदान जीं आसलीं इन रिलेशनशिप्स तांकां दुखयल्लीं आसा, घाय पडलेलीं आसात काळजाक. बोगसूंक जायना दुसऱ्यांक, दुसऱ्या मुखार तांच्यान येवपाक जायना, आजून रडटात, जाल्यार तांकांय पेकोवणीची गरज आसा. जाल्यार ही सगळी पेकोवणी आमकां दिवचे पासत जेजून कितें केलां. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत दिलो आनी आमकां हे पिडेंतलीं बरीं करूंक, ह्या मरणांतलीं वाटावंक कोश्टांचें मरण जेजून सोंसलां आनी खुर्सार आपलो जीव दिला. इनोसेंट जावनूय जाल्यार आयज आमचे जे कोश्ट आसात जण एकल्याचे, ते जरी तर आमी मोगान दुसऱ्या पासत भेटयता जाल्यार ह्या कोश्टांक, ह्या मोगाक वालोर आसा. आयज व्हॅलेंटायन डे मनयता आख्खो संवसार. घडये अर्थूच बदल्लेलो आसा. सेंट व्हॅलेंटायन जो आसलो तो खेरीत भाशेन भुरग्यांचो मोग कोत्तालो, वो भुरग्यांक हें फ्रिडम दिवपाक वावुरतालो. जाल्यार हो मोग आयज कॉमर्शियल जाल्लो आसा आनी कॉमर्शलायजेशन ऑफ लव जो जाल्लो आसा तें करपाक आयज आमी भाग्यवंतांची, सातांची पासून नांवां वापरता. जाल्यार भाव भयणीनो, आयज आमकां ओळखून घेवंक गरज. ह्या भाग्यवंतां भाशेन आमी भाग्यवंत जातले जाल्यार आमचो मोग नितळ निर्मळ आसूंक एकदम गरजेचें. जेन्ना आमचो मोग नितळ निर्मळ ना, ताका खास्त येवपाक शकता. हेंय आमी समजून घेवंक गरजेचें. जाल्यार आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया. जांचो आमी मोग करता तांचे पासत मागुया. जीं कोण बरीं नात तांकां आमचे कोश्ट आनी आमचो मोग दिवंक आमी वावरुया. आनी जे भाशेन जेजून म्हणलां, ओय म्हाका खुशी आसा. आपल्या उतरांनी इतल्याय जाणांक ताणें बरीं केल्लीं आसात, जाल्यार आमच्या उतरांनी एकामेकाक आमी बरीं करुया. बो करून आमच्या घोराब्यान, आमच्या शेजाऱ्याक जीं कोण पिडेंत आसात, जावं कुडीचे पिडेन, जावं मनाचे पिडेन, जावं काळजाचे पिडेन. आनी हे भाशेन आमचें जिवीत मोगाचें, आपुरबायेचें आनीक कोश्टांचें आसा, तें एकामेकाक सोडवण दितलें जिवीत जावंक आमी भेटोवया. सगळीं उबी रावया. सतमानता देवा, सुरपदविदार बापा, स्वर्गानी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भ संभवलो, भगवान मरेतान जल्मलो, पोंच दाखल ताणें कोसू सुसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका न्हिद केलो, तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सुरपदविदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तांच्या मेल्ल्यांची करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक,
मोगाचो एकतार पातकाचे भोगसणे कुडीचे जीवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. ओय म्हाका खुशी आसा तूं बरो जाव. जेजू मुखार आमची मागणी दवरुया कित्याक तो आमचें सदांच बरें चिंतता. ह्या वेळार आमची मागणी आमी देवा मुखार घालुया. आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी पिडेस्तां सोवें आपलो गोवळीक हुस्को आनी वावर करतना पिडेस्तांच्या मानाक फावो तें म्हत्व दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. तोया बापा तुझ्या भुरग्याची मागुया. आमची आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी नागरिकाचे भलायकेक अदीक म्हत्व दिवच्या हुस्क्यान पब्लीक हेल्थ कॅर हाचे बाबतीन फावो ते उपाय घेतल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. तोया बापा तुझ्या भुरग्याची मागुया. आमची तोरेकवार मारेकार पिडा संस्था ती एकसूरपण कोश्ट आनी निराशीपण भोगता. तर आमी तांचे कोश्ट ल्हव करूंक तांच्या एकसूरपणांत तांकां सांगात दिवंक तांच्या निराशीपणांत तांकां बुजवण दिवंक सगल्या पिडीवंतांक जेजूची पेकोवणी मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागुया. आमची काकूट कर. कोविड-19 ह्या व्हायरसाक लागून जायतीं जाणां पिडेंत आसात. जायतीं जाणां एकसूरपण भोगतात व जायते जाणांची मोगाचीं मनशां हे पिडेक लागून मरून गेल्यात. तांकां सगल्यांक जेजूची पेकोवणी मरून गेल्यांत तांकां सासणाचें सूख, दुखांत आसलोल्यांक जेजूची बुजवण आनी आमा सोमेस्तांक हे पिडेंतली राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागुया. आमची UK वेरियंट, ब्राझिलियन वेरियंट आनी सावथ आफ्रिकन वेरियंट आनीकूय जायते वेरियंट हे कोरोना व्हायरसाक आयिल्ले आसात, जे आनीकूय मारेकार. ह्या वायटांतली आमकां सगल्यांक निवार भोव करून ह्या दिसांनी जंय ते सुरू जाल्ले आसात, मरणां आनीक वाडलोलीं आसात, तांचे पासत आमी मागुया. ह्या वेळार तांकां सायबा तुजी खुशी जाल्यार तांकां हात लाय म्हूण. तशेंच आमच्या देशान सगल्यांक हें बरेंपण फावो जावंक आमचे हेल्थ वर्कर्स जे आसात, आमचे दोतोर नर्सी आसात, तांचे पासत आमी मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागुया. आमची काकूट कर. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेसून आयच्या शुभ वर्तमानान एका कोडकाराक हात लावन बरो केलो. सोमेस्त पिडेवंतांक जेजूचे पेकोवणेचो हात लाय. ताचो इलाज करतल्यांक तुजो जिवो अणभव दी आनी आमा सोमेस्तांक सगल्या वायटांतली विघ्नांतली निवार. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. So
सुख दुख सर्वे ठयता मानून घे म्हूण विनोद कोता आमचो उदो बदलतलो जेसूची कूड तो जातलो आमकां बदल तो मेळटलो जेजू आमचे जातलो ताकाचो रोस बदलतलो जेजूचो रगत तो जातलो जेजू आमकां विनोद दितलो आमचो आत्मो तातो जातलो. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान स्वर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकान मोहिमेक आमच्या न्यायपूर सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा हे भेटवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमचे जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाडूंक आमकां घटाय मेळूं. हे परी सर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय, वेळ काळ सगळें तुवें थारायलाय. पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी आख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातान अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विजमितां वाखाणूंक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें.
हे म्हज्या उगडासाक करात. बाभारताचो गूट परगोठुया. Gesù melo, Gesù żywot zala, Gesù nowiawietolo. Gesù melo, Gesù żywot zala, Gesù nowiawietolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. पिडा आमकां सगल्यांक जाल्या आनी आयच्या सेरमावांत सुरवातेक आमी आयकलां एक कोडकार कितें कितें ताका घडटा तेच भशेन दर एक दुयेंस आमच्यान ताची म्हायती घेवपाक जाता. कितले कोश्ट कितले त्रास जातात ते. हे सगळे कोश्ट हे सगळे त्रास सायबा तुका खुशी जाल्यार म्हाका नितळ कर हेंच मागणें दवरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुम्याव खातीर मागणे.
मोगाळा जेजू मोगाला जेसू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारान घेवन शकना म्हणटोच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका मेंगयता आनी आक्कोच आनी आखीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदीच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन भाव भयणी आमी सगळीं सर्वेस्वराची भुरगीं जेजू सोमेस्ताचो ताचो बापूय आमचो गोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्यान तुमी कोता तितले कोरे सांगता म्हाका पावले गोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्यान तुमी कोता तितले कोरे सांगता म्हाका पावले एकूच काम आमच्या आत्म्याक एकूच मोग आमच्या काळजांत एकूच जीव आमचे सोमेस्ता देवा रूपे कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्यान तुमी कोता तितले कोरे सांगता म्हाका पावले कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्यान तुमी कोता तितले कोरे सांगता म्हाका पावले वेगळो रान उडयता सगळ्याचो एकचार जालो दुस्मानाक बेगीन दिवया मोगाचीच जिवीत जाल्या कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्यान तुमी कोता तितले कोरे सांगता म्हाका पावले कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्यान तुमी कोता तितले कोरे सांगता म्हाका पावले पिरेस्तान धाकट्यांक तुप्या दुसऱ्यांनी बरो गायल्या बुजवण मोग आदार दिवया जेजू
देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. अशें ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगल्यांचो नाश जायना, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, सुर्गीच्या सुवादीक जेवणान आमचे भुकेल्ले ओतमी तुवें दादोशी केले. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पसण आमी सदांकाल आशूंक निर्मी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बसूया. आयज साद्या काळाचो 6वो आयतार आनी आयचो दीस करीत भाशेन भलायके पासत भेटयिल्लो आसा. जाता ते भाशेन आमची भलायकी आमी सांबाळूंक वावरुया. तशेंच आयज व्हॅलेंटायन्स डे. हॅपी व्हॅलेंटायन्स डे तुमकां सगल्यांक. आयज आमचो मोग आमी एकामेका सवें दाखोवपाक एकामेका पासत मागुया. मागण्याची आमकां खूब गरज आसा, जाल्यार देवाक आमचे मदें आमी आपोवया. बुधवाराक शिंजेचो बुधवार एश वेनिसडे आनी आमी आतां कोरेजमाच्या काळान भितर सरतले हांव बुधवाराक थाव. हे बाबतीन मातशें चोत्राय दवरची. आमचे फिरगोजेन त्या दिसाक 3 मिसां जातलीं. सकाळीं 6:45 वाजता पयलें मीस, चोत्राय दवरची 7 वाजता न्हू, 6:45 वाजता. दुसरें मीस 8 वाजता आनी सांजेर 6 वाजता आनीक एक मीस जातलें. ह्या 3 मिसांचेर आमी शिंज लायतले हांव. शिंज लावपाचे बाबतीन एक चोत्राय. सगल्यांक लावपाक कंपल्सरी ना. आमी सदांची पद्दत वापरून ही शिंज लायतले हांव. म्हणजे आमच्या हाताच्या बोटांनी कपलाचेर लायतले हांव. ज्या कोणाक कपलाचेर घेवपाची खुशी आसा तांणी मुखार येवंक जाता आनीक आपल्या कपलाचेर शिंज लावन घेवची. आमी यादनीक तशेंच आमचे युकरिस्टीक मिनिस्टर्स आमकां आदार करतले. कोणाकूय जरी तर खुशी ना, कित्याक आतां पॅन्डमीक चालू आसा, सॅक्युरिटी रिजन, जरी तर कोणाकूय दिसता की आपणाक बोट लावन ही शिंज लावपाक नाका, जाल्यार ऑप्शन आसतलें. शिंज दवरलेली आसतली. मीस काबार जाल्या उपरांत तुमीच मुखार येवन तुमच्या कपलाक ती लावूंक जाता वो ती तुमी घेवन घराय वचूंक जाता. जाल्यार हाचे विशीं मातशें आमी आमची तयारी म्हणजे आमचें मन मातशें जाग्यार दवरुया. बरे भाशेन समजून घेवया आनी हे रितीन वांटो घेवया. कोणाकूय जरी तर कुमसारांची गरज आसा, सांगलां तशें तुमी आमकां कळोवचें. जनरल कुमसारां आमी मागीर कोरेजमाच्या काळान घडून हाडटले हांव. पूण आतां सद्याक कोणाक कुमसारांची गरज आसा तुमी येवचें, कुमसार जावचें. कुमसार करून पातोक बोगसूंक आमकां चड गरजेचें. बुधवारा दीस दाबोली कपेलान आमी मीस करतले हांव सकाळच्या 7 वाजता. दाबोलीची आमची भाव भयणां आसात, तांणी चोत्राय दवरची. सगळे भाशेची जी SOPs करपाक जाय, पाळपाक जाय, ते बरे भाशेन पाळचे. जीं कोण मिसाक येतलीं जावं दाबोलीं 7 वाजताच्या मिसाक, हें फकत दाबोलकारांक. आनीक तशेंच हांगासर इगोर्जेन 6:45 वाजताच्या 8च्या वो सांजे 6 वाजता तुमची नांवां दिवपाक एकदम गरजेचें. सगल्यांनी आपली नांवां दिवची. जरी तर आनिकूय मिसांची गरज आसा जाल्यार आमी आनीक मीस करतले, पूण नांव दिनासतना कोणेंच मिसाक येवचें न्हू म्हूण मागता. कित्याक मागीर हांगासर आमी सगळें कंट्रोल करपाक अवघड जाता. तुमी तुमचो सहकार दितल्यात म्हूण हांव रावतां. आयताराच्या दिसांनी आमची सद्याक मिसां 2 जातात, 7 वाजता आनी 8:30 वाजता. जरी तर गरज आसा चडोवपाची जाल्यार ती आमी चडोवपाक तयार आसा, पूण आमकां कळपाक जाय कितलीं जाणां मिसाक येतात. आयताराच्याच दिसांनी न्हय, पूण सुमानाच्याय दिसांनी दर दिसाक फकत 1 मीस जाता. जरी तर 2 मिसां करपाची गरज आसा जाल्यारूय आमकां कळपाक जाय. ह्या पासत आमी आमच्या PPCच्या वांगड्यां लागीं ही म्हायती धाडलेली आसा. तुमच्या PPCच्या वांगड्यांक तुमी कळोवचें आनीक मिसाक येता तेन्ना तुमचीं नांवां पयलींच दिवची म्हूण मागता. कोरेजमाच्या काळान आमचे फिरगोजेन आमी खुर्साची वाट करतले दर शुक्रारा सांजेर 5 वाजता. खुर्साची वाट आनीक मीस. खुर्साचे वाटेक
आमी वर्साच्या वर्साक आख्ख्या इगोर्जेन भोंवतालीं ते भाशेन भोंवची ना, पूण इगोर्जेन भितर सरल्या उपरांत आमी सगळीं एकाच जाग्यार रावतलीं. फकत फुरीस आनी वात आसा ती सगळ्या स्टेशनाचेर वयतली. फुरीस धरपाक आमी आदीं एक एक स्टेशनाचेर एक एकलो धरतालीं. आतां आमी फुरीस बदली करची ना, फकत एकलोच आख्ख्या 14 स्थानाचेर खुरीस दवरतलो आनी वाती दवरतलो. हाचे विशीं मातशें चोत्राय दवरची. तुमच्या समुदायांनी जरी तर तुमी खुर्साची वाट करतात जाल्यार असलीच पद्दत सांबाळची म्हूण मागता. आमी एकामेका लागीं खुरीस दिवचे ना, पूण जाता ते भाशेन एकल्यान वो दोग जाणांनी हें काम करचें. तशेंच ही खुर्साची वाट घडोवन हाडटा जाल्यार आमी एका जाग्यार तावन दुसऱ्या जाग्यार भोंवता तें जाता तितलें वाटावचें. भाव भयणीनो, ह्या पॅन्डेमिकान आतां वर्स जालें, जायत्यो वस्तू घडोवन हाडल्यात आनी तुमी आमचे फिरगोजी भितर तशेंच भायल्यान नदर मारीत जाल्यार जायत्यो वस्तू आमी केल्यात. आमच्या फाब्रिकाची कमिटी जायती वावुरल्या, तांकां खेरीत भाशेन आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी दुबाविरे तें सगळें करूंक पयशे लागतात, पूण सद्याक आमी तुमकां कोणाकूच स्वतावंक ना. जाता ते भाशेन एडजस्टमेंट केला, जाता ते भाशेन ज्या कोणें ओगेपणान स्पॉन्सर केल्यात तांच्याय आदारान आमी हो वावर फुडें व्हेला. आनीकूय जायतो वावर आतां आमचो चालू जाल्लो आसा. फाटल्यान जे आमचें कंपाऊंड वॉल बांदपाचें काम चलता, एक रावंड मारून पडल्यार तुमी जाता. CCTV कॅमराज जे आमकां घालपाक जाय, इन्स्टॉल करपाक जाय, ताचोय दिसपीस आसा. तशेंच नवो सावंड सिस्टम आमकां घालपाची गरज आसा, कित्याक तुमकांच मिसाक बसता तेन्ना कळटलें कशे भाशेन तुमकां सावंडाचो प्रॉब्लम जाता तो. तर नवो सावंड सिस्टमूय घालपाची आमची मांडणी आसा. आनीक हेरूय दिसपीस आसा. जरी तर तुमच्यान जाता जाल्यार फुडें सरचें, कोणाकूच फोर्स करिना. जरी तर तुमच्यान जाता जाल्यार तुमी फुडें सरचें आनी तुमचें कंट्रिब्युशन तुमी दिवचें. आख्ख्या म्हयन्याचो प्रोग्राम जो आसा तो आमी तयार केल्लो आसा. म्हणजे ह्या कोरेजमाच्या काळान ते आमी वेळार तुमकां कळयतले. आयचे दुसरे मीस जे आसा ते आमची तरणाटीं करतलीं. आनीक जीं नवीं भुरगीं, नवीं तरणाटीं म्हणजे जीं आतां क्रिज्म घेवपाचीं आसात, त्या भुरग्यांक आमी पॅरिश यूथ एसोसिएशनान आयज येवकार दिता. तांचेय पासत तुमी मागचें. मीस जाल्या उपरांत तांकां आयज अर्द्या दिसाचो कार्यक्रम हांगासर इगर्जेन जातलो. भाव भयणीनो, हो एक एनाउन्समेंट करूंक म्हाका बरें दिसना, पूण आतां करपाक पडटा. आनी हो एनाउन्समेंट आमचे कुमदादी विशीं, कुमदाद ऑफ चिकाली. तुमी जाणात जे डिविडंड्स सगल्यांक मेळटात, आनी हे पावटीक आमचे चिकालीचे कुमदादीनूय बीन हे डिविडंड्स दिल्ले आसात. आमचे फाब्रिकाचेय डिविडंड्स आसात सुमार 12 लाख. कसल्या कारणाक लागून आडावन दवरल्यात ते हांव नकळो. आमी आमचे वाटेन तावन चीट बरयल्या, तांकां तोंडानूय विचारना, पूण सद्याक बंद करून दवरलेले आसात. ह्या बाबतीन जे कुमदादीचे कंपोनंट्स आसात, आमचे पॅरिशनर, तांकां हांव उलो मारता, मातशे येवन एक दीस मेळचे. आमी ब्रेस्तारा दिसाक एक ल्हानशी जमात दवरल्या. जे कोण कंपोनंट्स ऑफ कुमदाद आसात तांणी मातशें येवचें, कित्याक हाचे विशीं म्हाका इल्लो एडवायस जाय. हांव नकळो कशे भाशेन मुखार वचपाचें तें. आनीक झगडीं केस्तांवां करपाची म्हाका खुशी ना. आनी आमचे कुमदादीची कमिटी आसा तांचेरूय आड वचपाक म्हाका खुशी ना. पूण तरी आसतना जरी तर तें करूंक पडटा जाल्यार करचेंच पडटलें. ह्या पासत हाचे विशीं म्हाका तुमचो एडवायस जाय. तर जे कोण पॅरिशनर्स, कंपोनंट्स ऑफ कुमदाद ऑफ चिकाली आसात, तांणी ब्रेस्तारा दीस सांजेर 5 वाजता इल्लोसो वेळ काडून येवचें आनी हाचे विशीं म्हाका तुमचो एडवायस दिवचो म्हूण मागता. तेच बरोबर आनीक एक विनंती तुमकां सगल्यांक, दोळे मातशे उक्ते दवरात. भोंवतणी कितें घडटा. डबल ट्रॅकिंगाचें काम सुरू जाल्लें आसा. आमचे पंचायत ज्युरिस्डिक्शनान पडटात, थंयसरूय काम सुरू जाल्लें आसा. आनी आमी जाणाव आमचे पंचायतीन हाचे विशीं कांयच परमिशन दिवंक ना.
आमच्या सरपंचान हाचे विशीं परमिशन दिवंक ना आनीक आमचे पंचायतीन चिकालीचे पंचायतीन एक्चुअली हाचेर निशेध मारलेलो आसा आनी तरी आसतना काम सुरू जालां. कोणें परमिशन दिलां, कितें चल्लेलें आसा, मातशें जाणा जायात, खबर घेयात. हांव तुमकां भडकावन घालूंक सोदिना, पूण जरी तर तुमी अशींच ओगीच रावलीं कांयच खबर नासलेल्या भशेन जाल्यार मागीर रडपाचे दीस येतले आनी रडटा तेन्ना मागीर तुमी कोणाक ब्लेम करतलीं, कोणाक बोटां दाखयतलीं हांव नकळो. ह्या पासत मातशे दोळे उक्ते दवरात, जाणा जायात, म्हायती घेयात, क्वेश्चन करात, विचारात खंय सुरू जाल्लें आसा, कित्याक सुरू जालां, कोणें परमिशन दिलां हाचे विशीं जाणा जायात. जरी तर तें सारकें आसा जाल्यार ताका तुमचो पाठिंबो दियात, सपोर्ट इट. जरी तर चुकीचें आसा जाल्यार निशेध मारात, बंद करात. हाचे विशीं तुमी जण एकल्यान चिंतचें, जागृत जावचें म्हूण हांव तुमकां उलो मारतां. आयज जरी तर तुमी जागृत जायना जाल्यार केन्नाच जागृत जावची ना आनी तुमची फुडली पिळगा जी येवपाची आसा ती शिरापतली. जण एकल्याक आमकां जी आयज आमी आसात आमकां जण एकल्याक शिरापतली, कित्याक तांच्या फुडाराचें निसंटोन आमी आयजूच करपाक लागलेलीं आसा. तर ह्या विशीं मातशें जागृताय घेयात, जाणा जायात. नको जाल्यार जे कोण जाणात तांकां विचारात आनी जाणा जाल्या उपरांत जीं पावलां मारपाचीं आसात तीं पावलां तुमी एक एकल्यान मारचीं. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं.
आज आमी ह्या मिसाचे भेटीन सगल्या आमच्या फिरगुजीच्या तरणाट्यां खातीर किरीत भाशेन देवाक दिनवासून तांचे खातीर मागता देवान तांकां बरी येवजणीन आपलो फुडाकार करूंक तांकां आदार दिवंक आनी तांकां सगल्यांक बरे भलायकीन सांबाळ म्हूण तांचे खातीर ही मिसाची भेट आमी किरीत भाशेन भेटयता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सुमार 1 वर्स वयर जावन गेलें. आख्खो संवसार कोविड-19 ह्या वर्षाचे पिडेंत बुडलेलो आसा. पिडेंत आसलेलो मनीस खूब दुखी, निराशी, एकसुरो, अस्कोत आसता. असल्या वेळार पिडेवंताक आमच्या मागण्यांची, आमच्या वेळाची, आमची गोठाय दितल्या उतरांची व घडयेक आमच्या दुर्ब्यांच्या आदाराची गरज पडटा. ओय म्हाका खुशी आसा तूं नितळ जा. ही जेजूची गोठाय आनी पेकवणी दितली उतरां आयकून तो कोडकार खूब खुशी जालो. आयज आमच्या दोन प्रांतांत भलायकी प्रेशितायेचो दीस पाळटना आमकां सगल्यांक पिडेवंता सवे उस्क्या बोल्लोली कोर म्हूण जेजू लागीं मागतना सगल्या पिडेवंताक जेजूची गोठाय आनी पेकवणी मागुया. तशेंच आयज आमच्या फिरकोस तरणाट्यांचे संस्थेंत नव्या वांगड्याक येवकार दितना आमकां सगल्यांक जेजूचो बरो वावर फुडें व्हरूंक बरी बूद, गोठाय आनी पवित्र आत्म्याची देणी फावो जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. बाबा भयणीनो, आज आख्या संवसारांत व्हॅलेंटायन डे अशें आमी पाळटा. आज मोगाचेर लोक नियाळ करता. हो मोग आमी किरीत भाशेन न्हूच एकामेकाक वो म्हाकाच मोग करता ताका दिवंक, पूण जावं समाजान भायर आयलेलो आसा, समाजान किकून केल्लेली आसात, समाजान सोडून दिलेली आसात, जीं कोण पिडेंत आसात, जीं कोण कोश्टवतात, असल्यांचो आमी मोग करूंक आनी तांकां ओदीक आनीक ओदीक धीर आनी बोड दिवं म्हूण आमी तांचे खातीर मागुया. आनी आमचो मोग न्हूच फकत आमचो मोग करतल्यांक, पूण आमचे किरीत भाशेन आड उलयतल्यांक, आमकां वायट करतल्यांक आमी मोग दाखोवंक ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक करपा मागून पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवान एकामेका लागीं बोगसोरे मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायलीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासून भाग्यो सदांच आंकवार मरे सगल्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Please
सर्वेस्परो आमच्या देवा, प्रामाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावो तसलें बिराड आमी सावच्या तुजे कुशे पोरमोणे शिवंक आमकां आदार दी. या आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक शियेतान राजवूत चलयता सासनाच्या सासना. लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोजेसाक आनी आरोनाक सर्वेस्परान अशें सांगलें, एका मनशाच्या खातीर सूज वो गावो वो एक कोत आसत आनी तें कोडाचे पिडा दिसत जाल्यार ताका आरोन याज्ञिकाशी वो ताच्या खंयच्याय पुता याज्ञिकाशी हाडचो. कोडाची पिडा जाल्लें पिंजकें आंगाक घालचें आनी ताच्या माथ्याचे केंस उक्ते सोडचे. आनी ताणें आपलो वयलो वोंट धांपून बोब मारची, मेळो मेळो. ताका पिडा आसोसोर तो मेळो उरतलो. देखून तो मोळा भायर एकलोच आपलें बिराड करतलो. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां, आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. पोतून म्हणुया, तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां, आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. गुन्यांवाचें बोगसोणें जोर मेळ्ळें, पातकाचें खोत जोर धुवन काडलें. मनीस कितलो बागी, सर्वेस्परा मुखार जोर कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्या मनांत जोर आडकां नाडकां नात, तो मनीस कितलो बागी. जबाब, तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां, आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो, म्हजें पातक हांवें लिपोवन दवरलें ना. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक बोगशिलें. जबाब, तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां, आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. सर्वेस्परा सोवें संतोश भोगात, बऱ्या मनशांनू आनंदान मुरकोटात. प्रमाणीक काळजांच्या सगल्या मनशांनू येयात, संतोशाचे उल्हास सोडात. जबाब, तुज्या गोपान लिपून रावतां, आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. बागयोंत पावलोवन कोरिककारांक बरयलेलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमी जेवतात वो पियेतात वो कितेंय करतात जाल्यार तें सगळें देवाक महिमा दिवचे खातीर करतात. जुदेवाक वो ग्रीकांक वो देवाच्या पवित्र सोबेक खोटी देख दिवं नाकात.
हांव करतां तशेंच तुमी करात. म्हज्याच फायद्याचे कांय चिंतिनासतना पूण सगल्यांचो फायदो पळोवन सोमेस्तांचें तारण जावंक खातीर सगळे म्हज्या करण्यांनी हांव सगल्यांक पावोवंक वावुरतां. हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करतां तसोच तुमी म्हजो पाटलाव करात. देवाचें उतर हें. देवाचे उदकार. उद्गार. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजल्लो आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयलो. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. मार्क पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एक कोडकार जेजू सोचे उपकार मागूंक आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हळें, तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. ताचे चुचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावून म्हळें, वय म्हाका खोशी आसा, तूं नितळ जा. आनी अशें म्हणना फुडें ताचे कोड नाच जाले आनी तो नितळ जालो. जेजून ताका बेगीनच धाडलो आनी खोरायेन म्हळें, पळय कोणाकूच हें सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकाक दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण तांकां गवायकेची कुडां दिवचे खातीर मोसेसान फॉर्मायला तें दान भेटय. तो गेलो पूण ही खबर अशे भाशेन परगटूंक आनी सगल्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्तें खंयच्याच नगरान वचूंक जायना जालें आनी भायर एकसुऱ्या सुवातांचेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगळे कोडेचो लोक ताचेशी येतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. मोगार बाबा भयणीनो, सेंट दामियाव द लेपर, सेंट डेमियन द लेपर 2009 वर्सां पाप साहेब बेनेडिक्ट 16व्यान ताका बाग्योंत म्हूण पाचारलो आनी आल्ताराचो मान ताका दिलो. हो बाग्योंत 800 खोडकारांक मोळोकाय एक गांव आसलो. त्या गांवांत ह्या खोडकारां पासत ताणें आपलो जीव किरीत भाशेन खोरचिलो आनी शेवटाक आपणाकूच कोड जावन तो मेलो. आमी जाणाव किरीत भाशेन हवाई अमेरिकाचे एक झू आसा आनी थंय जायते जाणांक कोड जाल्लें, कोड फुटलेलें. कोड जाता आसतना हे भाशेन जाता. पयले सुवाते तुजे फाटीक एक तांबडो बेश्टोच एक दाग कसो येता. उपरांत तुजी आख्खी कूड धवी जावंक लागता. हो दाग सवकास धवो जाता आनी आख्खे कुडीक तो फांकारता. उपरांत तुजे केंस आनी दोळ्या वयले आसात ते केंस पडूंक लागतात. मागीर तुज्यो नाक्षयो पडटात. उपरांत तुजे हात व तुजी बोटां आसात ती ल्हव ल्हव कुसूंक लागतात. उपरांत तुजे दांत पडूंक लागतात. उपरांत तुजें नाक कुसता आनी अशें बाबा भयणीनो तुका तुजे कुडीचो वास मारूंक लागता. असल्या वेळार तुका दुसरो मनीस जेन्ना पळयता तेन्ना ताका किरीत भाशेन तुजी वीट येता, कित्याक कोडकार जाल्ल्या मनशाक तो वास येता तो सुसूंक जायना. असले गोतीन दामियाव किरीत भाशेन आपूण फुडें सरलो
आनी ह्या 800 कोडकारांक ताणें किरीत भाशेन बरे भाशेन जेवण दिवप, बरे भाशेन तांचे गावे तांचो इलाज करप, बरे भाशेन तांकां पांघरूंक दिवप, बरे भाशेन तांकां परामर्श करप, बरे भाशेन तांकां आपली 2 उतरां सांगून तांचो एंटरटेनमेंट करप ताणें येवजिलें. आनी ह्या कोडकारां बरोबर आपलें जिवीत सारूंक ताणें आपलो फुडाकार घेतलो. अशें करता आसतना सवकास बाबा भयणीनो दाम्यांक आपणाकूच कोड फुटलें आनी भुरगे तोरणे पिरायेर तो बाबा भयणीनो ह्या संवसाराक अंतरलो. आज आमी किरीत भाशेन असलेंच कितें शुभ वर्तमानांत आयकता. शुभ वर्तमान एक कोडकार जेजूशी येता. बाबा भयणीनो आयचें पयलें वाचप आमी लेवी शास्त्रांत मोजेसाचें शास्त्र कितें सांगता तें आमी आयकलां. आनी ह्या शास्त्रांत अशें बरयलेलें आसा, कोणाकूय तर कसली आंगाचें कितेंय तर फुटली पिडा फुटली जाल्यार ताणें पयलें याज्ञिकाशी वचूंक जाय आसलें. याज्ञीक ह्या मनशाक कोड जाला वो ना तें पयलें ताका पळयल्या उपरांत निर्णय करतलो. आनी ताका कोड जाला म्हूण तर याज्ञिकान सांगलें जाल्यार ह्या मनशान पयले सुवातेर आपली फामील आपलो कुटुंब सोडून वचून गांवच्या भायर वचून रावंक जाय आसलें. थंय रावल्या उपरांत एक सुरो वो दुसऱ्या कोडकाराक सांगता ताणें रावंक जाय आसलें. म्हणटच समाजान ताका मिसोड जावंक मेळनासलें. जेन्ना तो गांवांत तर भितर सोदतालो आनी ताका कोड आसा म्हूण तो जाणो आसलो आनी दुसरो मनीस ते वाटेन येता जाल्यार व्हडल्यान ताणें बोबाड मारूंक जाय आसली, मेळो 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 अशें दुसऱ्यांक गमतालें ताका कोड फुटला म्हूण. दुसरे सुवातेर ह्या मनशान खंयच्याय कार्यक्रमांत जावं गांवांत आसूं जावं दुसऱ्या शारांत आसूं ताणें भाग घेवंक जायनासलें. तिसरे सुवातेर ह्या मनशाक आपल्याचूच आंगावलें जें घालतालो तें सगलें पिंजलेलें आंगावलें ताणें घालूंक जाय आसलें. म्हणटच सगलें जे कपडे जावं तो आंगावलें घालतालो तें सगलें पिंजलेलें ताणें घालून ताणें त्या वाटेन वचूंक जाय आसलें. चवथे सुवातेर तो खंय वेता जाल्यार पयले सुवातेर ताणें आपले लांब केंस आनी लांब हाड ताणें दवरूंक जाय आसलें. ही सगली भायली रीत ताणें पाडूंक जाय आसली कित्याक तो एक कोडकार जावन आसलो. आनी समाजान तो देव मंदिरांत सुद्दां भेट करूंक ताका कसलेंच थंय तांची परवानगी नासली. असल्या काळान बाबा भयणीनो जेजूच्या समाजान ह्या कोडकारांक भायर आयलोले आनी आदल्याय काळान तांकां भायर आयलेले आसले. म्हणटच फारिसेवान धर्म शास्त्री बारीकसाणेन असल्या मनशांक ते पळयताले आनी तांकां ते सजा फावो करताले. म्हणटच पयले सुवातेर ह्या मनशांक कितें आसलेलें? समाजाचें भायर रावप. दुसरे सुवातेर कुडीची पिडा आनी तिसरे सुवातेर ओत्मीक बाबा भयणीनो तांकां पिडा आसलेली. म्हणटच पयली पिडा तांची समाजान भायर रावप. समाजान बाबा भयणीनो कसलेंय कार्य आसलें, कसलोय फुंगसांव आसलें, कसलीय बरी परबी आसली तांकां बाबा भयणीनो तातूंत भाग घेवंक तांकां मेळनासलें. बोलतेंच जाल्यार तांकां फातरांनी मारताले, तांकां भायर आयताले, तांकां कोडकार म्हूण पयस दवरताले. दुसरे सुवातेर समाज तांकां वायट नदरेन पळयतालो. म्हणटालो तुमी तुमच्या जिवितांत पातक केलां, तुमी पातकी देखून देवान तुमकां ही खास लायल्या आनी हाका लागून तांकां वायट नदरेन लोक पळयतालो. म्हणटच समाजाची भायरावणी ओदीक तांकां दूख दिताली आनी ह्या कोडांत ते ओदीक बाबा भयणीनो आपणाक निराशीपण ते आपल्या जिवितांत अणभवताले आनी तातूंतच ते मरताले. दुसरे सुवातेर ते जाण आसले आपल्या कोड फुटला म्हणटच तांकां त्या तेंपार इलाज नासलो. आपलेच गावे तांणी धुवंक जाय आसले, आपलोच परामर्श बरे भाशेन करूंक जाय आसलो, आपल्याकूच तांणी पळोवंक जाय आसलें. जरी तर आपणाक पळयना ओदीक आनी ओदीक तांची पिडा वाडटाली आनी हे भाशेन तांकां वास मारून ते मरताले. तिसरे सुवातेर तांकां देव म्हणटा तो कोणूच दिवंक तांचो आसरो नासलो. देवाची समजणी जावं देव तांकां भेटतलो, देव तांकां बुजवण दितलो, 2 उतरां सांगूंक तांचे मुखार कोण येनासलो. म्हणटच ओत्मीकूय वाटेन निराशीपण तांकां आसली. ह्यो 3 वस्तू एक कोडकार त्या काळार आपल्या जिवितांत सारतालो आनी त्या काळार तो तसोच मरतालो. एक कोडकार बाबा भयणीनो जेजू जेन्ना प्रवचन करता तेन्ना सगळे खालतिकायेन बोड घेवन तो जेजू मुखार येता. जरी तर
त्या लोकांक तो कोडकार म्हूण गोमलेले जाल्यार लोक ताका पयलोच भायरायतलो आसलो, पयलोच ताका फातरायतलो आसलो. पूण सगले खालतिकाय जेजू मुखार तो येता आनी ही उतरां तो म्हणटा, सायबा म्हाका बरो कर, तुका खुशी आसा जाल्यार म्हाका बरो कर. आनी जेजू बाबा भयणीनो मोगा म्हाका खुशी आसा, नितोड जा. द गेज ऑफ लव टर्न्ड द टायड. बाबा भयणीनो मोगाची नदर जेजून ह्या मनशाचेर घाल्या उपरांत ह्या मनशाचें जिवीत आखेंच बदलता. ही दोन उतरां ताचें बाबा भयणीनो आख्खें जिवीत बदलता. ताका बळ मेळटा, उत्मीक जेजू दोतोरांचो दोतोर ताका नितोड करता. मोगाड बाबा भयणीनो, आमच्या ह्या संवसारांत आमी आज एक मारेगाद पिडेक सांपडलेले आसा. आमी म्हणटा कोविड-19. आमकां दोतोर सांगतात आमची काळजी घेवची आनी दुसऱ्यांची काळजी आमी घेवची. गरज आमी मास्क घालूंक, गरज आमी एकामेकाक पयस थावन उलोवंक, गरज एकामेकाचे संबंद आमी सांबाळूंक. पूण एका मनशाक जेन्ना हो कोविड-19 जाता तेन्ना कुशे भाशेन बाबा भयणीनो आमी ह्या मनशाक पळयता, कुशे भाशेन आमचे ह्या मनशा सोबें धोरण जाता, कुशे भाशेन आमची चाल जाता, ते आमकांच आमी विचार करूया. केन्ना तरी आमच्या इश्टांक कोविड-19 जाला म्हूण आमकां जेन्ना गमता तेन्ना आमी मागणें करता काय? आमी त्या मनशाक एक फोन करून तांचे पासत आमी तांचो कशे तरेन आसा, भलायकी कशी आसा हो विचार आमी करता जाल्यार आमकां आज एक प्रश्न. आमी बाबा भयणो कितले पावटी घडयेक हॉस्पिटलान आसलेले आमची बाबा भयणी तांचो आमी किरीत भाशेन कशे तरेन इलाज चलता हो आमी बरे तरेन खबर घेता वो ना. आज संवसारभर व्हॅलेंटायन डे आमी समोरमता, आमी एकामेकाचो मोग करता. जेजू म्हणटा तुवें तो तुजो तुका कसलो फायदो. आज जायती आमची बाबा भयणां एड्स हे पिडेक सांपडल्यात, जायती आमची बाबा भयणां कॅन्सर हे पिडेक सांपडल्यात, जायती आमची बाबा भयणां कोविड-19 हे पिडेक सांपडल्यात. कसली नदरेन आमी पळयता एड्स जाल्ल्या बाबा भयणाक आमी कसले नदरेन पळयता. घडये आमी म्हणटा ताणें पातक केलें, घडयेक ताणें आपली मौजा मारली, ताका लागून घडयेक ताका ही पिडा जाली. असले वायट नदरेन जेन्ना आमी पळय कितली दूख ह्या मनशाक जाता जायत. आमी घडये व्यक्तिगत अशें म्हणटा, आमी घडयेक ह्या मनशाक भायरायता, आमी घडये समाजांतलो पयस दवरता. कॅन्सर जाता ते आमच्या बाबा भयणाक आमी जेन्ना बॅट करूंक वेता तेन्ना आमी काकलुतीचे नदरेन पळयता बाबा भयणीनो. कित्याक आमी पळयता? कित्याक ताका कॅन्सर जालो म्हूण ना बाबा भयणीनो. गरज पडल्यार बुजवणीची गरज. आमची बाबा भयणां कोविड-19 जावन भियेलेलीं आसात. जायतीं जाण हे कोविड-19 सांपडून परतून बरी जाल्लीं आसात. कसल्या नदरेन आमी ह्या बाबा भयणाक पळयता. खरेंच आमी तांचे सोशी वचून आमचो हात दिवन म्हणटा देव तुज्या सांगाताक आसा, हांव तुजे पासत मागता. बाबा भयणो आमची काळजी घेवंक गरज आसा. पूण जेन्ना हांव म्हजो जेन्ना आज व्हॅलेंटायन डे समोरमता तेन्ना मोगाचेर आमी जायते फावटी दुसऱ्यांक भाशण दिता. पूण म्हणटा आमी मोग करूंक सोदता जाल्यार बाबा भयणीनो दुसऱ्यांचें बरेंपण आमी पळोवंक गरज. दुसरो खुशाल संवसारांत बाबा भयणीनो देवाक मानता तसले जिवीत जिवंक गरज. आमी जर ह्या संवसारांत ह्या मनशाक तर वायट नदरेन पळयता, आमी समज ह्या मनशाक भायरायता, आमी समज आमच्या उतरा वरवीं मनशाक समज ह्या समाजांतलो दोशी करूंक सोदता,
बाबा भयणीनो हो आमचो मोग न्हय आमी उदीक आनी उदीक निसणटणाक ह्या समाजांत मनशांक पावयता दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो समाजान आसलेली पिडेक सांपडलेल्या आमच्या बाबा भयणांक उदीक आनी उदीक बरवंसो दिवंक आज तान आमी प्रयत्न करूया जावं ती एड्स सांपडलेल्या मनशां जावं ती कॅन्सर सांपडलेल्या मनशां जावं ती कोड जाल्ल्या मनशां जावं ती कोवीड-19 जाल्यार आमची एक मोगाचें उतर बाबा भयणीनो तांकां आमी दिवया देव आजून ह्या संवसारांत आमचो मोग करता जाल्यार ह्या आमच्या बाबा भयणांचो उदीक मोग करता म्हूण तांकां आमी बरवंसो दिवया आमी बाबा भयणीनो सगळें ह्या संवसारांत बरें आसा तें आपणावंक सोदता सगळें म्हाकाच मेळटलें अशें आमी समजता आमची बाबा भयणीनो ही चिंतप फाल्स कित्याक आमी दुसऱ्याचो मोग करता जाल्यार दुसऱ्यांची कुशालकाय आमी अणभव गरज आमी दुसऱ्याचो मोग करूंक सोदता जाल्यार दुसऱ्यांक आमी कुशाल दवरूंक वावरूंक गरज आमी दुसऱ्यांचो मोग करता जाल्यार दुसऱ्यांचे बरेपण दीस आनी रात आमी चिंतूंक गरज आमी दुसऱ्यांचो मोग करता जाल्यार ताणें ह्या जिवितांत बाबा भयणी उदीक आनी उदीक वयर चडूंक तो उदीक आनी उदीक येसवंत जावं ती उदीक आनी उदीक आपल्या जिवितांत कितेंय तरी ह्या समाजाक बरेपण हाडूंक वावरूंक आमी तांकां तेंको दिवंक गरज आज बाबा भयणीनो हो मोगाचो दीस आमी समोरूंक ताव तेन्ना सगळ्या मोग्यां खातीर मागुया दुसऱ्यांचें बरेपण तांणी चिंतूं सकाळीं उठून जायत्या जाणांनी घोडी तुमी मॅसेज धाडल्या आसतली हॅपी व्हॅलेंटायन्स डे थोड्यांनी गूड मॉर्निंग धाडल्या आसतली बाबा भयणीनो दर दिसाक आमी जेन्ना दुसऱ्यांक ही मॅसेज धाडटा तेन्ना एक उगडास त्या मनशांक आमी तांचो सकाळीं उठल्या उपरांत उगडास करता आमी सकाळीं फुडें उठल्या उपरांत तांचे खातीर मागता आमी सकाळीं उठल्या उपरांत तांचें बरेपण ह्या समाजांत जावचें म्हूण देवाक आर्गां दिता हेंच आमी करता तेन्ना बाबा भयणीनो उदीक आनी उदीक पिडेंत आसलेल्या आमच्या बाबा भयणां खातीर मागीर उदीक आनी उदीक तांचो मोग आमच्या कुरण्या वरवीं दाखोवन करूंक आमी वावर उदीक आनी उदीक भायर आयलेल्यांक बाबा भयणीनो देव आसोशी हाडूंक आमी वावरया उदीक आनी उदीक आमचे भाव जे विकारी वखदांक लबदल्यात जे आमचे भाव निराशीपणाक आसात जे आमची बाबा भयणां आपल्याक समाजान भायर आयल्या अशें चिंता तांकां परतून आमी मानान लेखुया तांकां परतून बाबा भयणीनो देवा सुशी हाडूंक वावरया अशें आमी करता तेन्ना देवाची खोरी भुरगीं म्हूण जेजून आमकां दिल्लें एकामेकाचो मोग करात ही आज्ञा आमी खरेंच आमच्या जिवितांत आयच्या दिसाक आनी सदांकाळ पाडूंक वावुरतल्या म्हूण भास दिवया हेंच तुजें आनी म्हजें सवें जावं म्हूण ह्या मिसान खतखत्यान मागुया उबी रावया आनी वेळार आमचो बाबार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणया सत मानता देवा सूर पदवीदार बाबा स्वर्गार आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोडी सामलो अंकवार मेळयताय चडवलो पोचला ताका बसले ताका कुसार सोडलो तो मेलान ताका निकलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्या चलो स्वर्गात चलो सूर पदवीदार बाबाच्या तुयता शिव्यान मेल्ल्याची बुसुबी करून येतो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक सभे भक्तांचो एकदार पातांचे मौसणे कुडीचे जीवन पोट सासणाचे जिवीत आमेन बाबा भयणीनो ह्या वेळार आमी किरीत भाशेन आमकां आनी पिडेंत आसलेल्या आमच्या बाबा भयणांक आनी आख्या समाजा खातीर सूर पदवीदार देवा बापा मुखार आमची थोडी मागणी दवरुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पिडेस्तां सोवे आपलो गौलीक हुस्को आनी वावर करतना पिडेस्तांच्या मनाक फावो तें मोत दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया बापा तुझ्या पुण्याची आमिया आमची आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी नागरिकाचे भलायकेक अदीक मोत
दिवच्या हुस्क्यान पब्लीक हेल्थ कॅर हाचे बाबतींत फावो ते उपाय घेतल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. तरेकवार मारेकार पिडा सोंसतात ती एकसुरपण कोश्ट आनी निराशीपण भोगतात. तर आमी तांचे कोश्ट लोव करून तांच्या एकसुरपणान तांकां सांगात दिवंक, तांच्या निराशीपणान तांकां बुजवण दिवंक सगल्या पिडीवंतांक जेजूची पेकोवणी मागुया. कोविड-19 ह्या व्हायरसाक लागून जायतीं जाणां पिडेंत आसात. जायतीं जाणां एकसुरपण भोगतात वो जायत्या जाणांची मोगाची मनशां हे पिडेक लागून मरून गेल्यात. तांकां सगल्यांक जेजूची पेकोवणी, मरून गेल्ल्यान तांकां सासणाचें सूख, दुखांत आसलोल्यांक जेजूची बुजवण आनी आम्हा सोमेस्तांक ही पिडेंतली राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. आमी तरणाट्यांनी पवित्र आत्म्याच्या सोक्तेन आनी बोलान भावार्थान जेजूची पाटलावदार खोशेन जिवंक आनी एक बऱ्या जिविताची देख दुसऱ्यांक जावंक बापा लागीं मागुया. वेळ उबी रावन आमची खासगी मागणी देवा बापा मुखार दवरुया. भोव सुर्गीच्या बापा, मोगान तुवें आमकां रुचलाय, मोगान तूं आमकां चलयताय. आमच्या जिवितान अदीक आनी अदीक समाजान भायर आयलोल्यांक, निराशीपणान जियेतोल्यांक आनी पिडेंत आसलेल्या आमच्या भावा भयणांक आमी मोगान लेखूंक, मोगान तांचो सांबाळ करूंक आनी मोगान तांकां पाचारूंक आमची मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्या. आमकां फावो जाल्यार ती तूं दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मोशा बाबा भयणीनो मोशा आनी तुमचे बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदानाक मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र बेचार देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा हे भेटोवणे वरवीं आमची काळजां नितोड निर्मोळ जावं
आमची जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी कुशी पाळूंक आमकां गोठाय मेळूं. हे परिसुर्गीचे इनाम आमी जोडूंक पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पोवीत बापा सोर पोद्वेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काडी आनी सुताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा ते सोगले तुवें रोचलाय. वेळ काळ सोगले तुवेंच थारायल्याय. पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रोचलोय आनी आख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातान अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पोदवेची दिसान दीस ताणें विस्मिता वाकाणू तुजे रोचणेचो तुवें मनशाक कारभारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दरबार तुका मान मोमान दिता. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. दिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस्त घेयातल्यांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराचें रगत. पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. बाबाडताचो गोट पोरगोटुया.
जाला जेजू रोव्यान येतलो जेजू येलो जेजू जीवन जाला जेजू रोव्यान येतलो बापा जेजूच्या मोरनाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगो सेवतल्या आमा सोमेस्ता पवित आत्म्या वरवीं एकठांय कोरबूड आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्ये प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्ता तुजें पोरचुरीत मुखामोड फुडें फावो कर आमा सोमेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता किरीत भाशेन पिडेंत आसलेल्या आमच्या बाबा भयणाचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया आंकवार मरे देवाची माये सांगती चोपुती बागेवन सुसे बागेवन दवरून तान सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची सुवरवीं त्याचे सुसांगाता त्याचे सुथाय पवित आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरबोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना दोर दिसाक आमकां चुकलेल्यांक बो करून आमची जी कोण चुकतात तांकां बोगसोणी जेन्ना आमी दिता तेन्ना बाबा भयणीनो सगले पिडेंतलो देव आमकां निवारता आमी बोगसोणेचे मनीस जावं जेजू भाशेन दोयाड जावंक मोवाड काळजाची दुसऱ्या सवे आमी जावं हो मोग आमचो न्हूच आमचो मोग करता तांकां दिवंक पूण आमकां जी कोण किकोन करतात आमकां जी कोण भायरायतात तांचे सवे उदीक दोयाड आमी जावं म्हूण ह्या प्रार्थनांत धीर घेवन सगळीं हात जोडून बरोबर आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तरणीत पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वर्षान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तो जियेताय रासूच चलयताय सासनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवं देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमचे काकूत देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी वस्त जेसू पिडेवंता सवे समाजान भायर आयलेले सवे निराशी आसलेल्या सवेन दोयाड आनी मोवाड जालो ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी आत्मीक कुमन्या खातीर मागणी
मोगाला जेसू मोगला जेसू तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता आशेता हे घोडे हे घोडी तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच सगळा म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका हांव तुका वेंगयता वेगयता आनी आख्खोच आनी आखीच तुका एकवडटा तुका आयकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून कितेंच वेगळो जावं कितेंच वेगळी जावं म्हाका दिवं म्हाका नाका दिवं नाका आमेन आमेन
प्रार्थुया. सर्वेस्पुरा आमच्या मोगाळ बापा, सुर्गीच्या स्वादीक जेवणान आमचे भुकेले ओतमे तुवें दादोशी केले. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पसोड आमी सदांकाल आशूंक निर्मी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मातशें बसूया. भाव भयणीनो, आयज सवो आयतार साद्या काळाचो आनी आयज आमचे दियोसिजींत आमी भलायके प्रेशितायेचो दीस मनयला. खेरीत भाशेन सगलीं जीं कोण बरीं नात तांचे पासत आमी मागणें करुया, तेच बरोबर जाता ते भाशेन एकामेकाक आदार दिवया. आनी आयज वॅलंटायन्स डे. सगल्यांक तुमकां हॅपी वॅलंटायन्स डे. आनी देवाचो मोग तुमचेर आनी तुमच्या घोराब्यांचेर आनी तुमी मोग करतात तांचेर आनी तुमचो मोग करतात तांचेर जाय तो पडूं. आतां हें सुमान जें येता त्या सुमानान आमी सतरायदोरची कोरेजमाच्या काळान भितर सरता. एश वेनिसडे, शिंजेचो बुधवारा दीस आमचे फिरगोजेन त्या दिसाक 3 मिसां जातलीं. पयलें मीस 6:45 वाजता 6:45 AM. दुसरें मीस 8 वाजता आनी सांजेर 6 वाजता तिसरें मीस जातलें. आमी कोरेजमाच्या काळान बरे भाशेन ह्या कोरेजमाच्या काळान भितर सरुया. मिसाक जीं कोण येवपाचीं आसात तांणी आपलीं नांवां तुमच्या PPCच्या वांगड्या लागीं वो आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान दिवचीं. सगल्यांनी नांवां दिवनूच येवचीं म्हूण मागता, कित्याक मांडावळ बरे भाशेन करपाक ही नांवां दिवपाक आमकां गरजेचें. गोबोर माथ्याक लावपाची पद्दत मातशें चोत्रायदोरची हे पावटीक मातशें दुसरे भाशेन जातली. म्हणजे आमी आमचे फिरगोजेन सदांचे भाशेन कॉपलार गोबोर लायतले आमच्या हातान बोटान सॅनिटायज करून आमी यादनीक. तशेंच आमचे लिटर्जिकल एनिमेटर्स आमकां आदार करतले. तुमच्या मदल्या जरी तर कोणाकूय तुमच्या कॉपलार गोबोर लावपाक नाका जाल्यार तो लायनासतना रावूं येता. ज्या कोणाक खुशी आसा लावन घेवपाक तांणीच मुखार सरचें आनी आपल्या कॉपलाचेर हो गोबोर लावन घेवचो. ज्या कोणाक आपणाकूच लावपाक जाय तांकां मीस जाल्या उपरांत आमी ही शीन्स एवेलेबल करतले. तशेंच तुमकां तुमच्या घरा व्हरपाक जाय जाल्यारूय तुमी तें व्हरूं येता. मातशें चोत्राय दवरची. हे पावटीक हे भाशेन ही पद्दत जातली पॅन्डमीक आमच्या मनान दवरून. इगोर्जेन 3 मिसां जाता तें सोडून दाबोली कॉपेलान आमी मीस करतले सकाळीं 7 वाजता. दाबोलीचो लोक जो आसा तांणी थंयच कॉपेलान मिसाक रावूं येता. थंयसरूय सगल्यो ज्यो SOPs पाळपाच्यो आसात त्यो पाळूंक आमी चॅपल कमिटी आसा तांचे लागीं विनंती केल्ली आसा. जीं कोण दाबोलीचीं भाव भयणां आसात तुमचीं नांवां तांचे लागीं दिवचीं. नांव दिनासतना कोणेंच येवचें न्हू म्हूण मागता, कित्याक ही मांडावळ बरे भाशेन करूंक आमकां तुमच्या सहकाराची गरज. आयताराक मिसां आमचे फिरगोजीन 2 जातात, सकाळीं 7 वाजता आनी दुसरें मीस 8:30 वाजता. तशेंच सोनवारा दीस सांजेर इंग्लीश मीस जाता सांजेर 6 वाजता. जीं कोण मिसाक येतात तांणी आनीक एक पावटी उगडास करता नांवां दिवपाक गरजेचें. त्या भायर दर दिसाक सकाळीं 7 वाजता सुमानाची मिसां जातात. सद्याक आमी 2 जाण यादनीक आसात आनी 2 मिसां जाय जाल्यार आमच्यान करूंक जाता. पूण जरी तर लोक येता जाल्यारूच आमी ती करतले. ह्या पासत तुमच्या PPCच्या वांगड्या लागीं तुमी ही मॅसेज पाठोवची. ज्या कोणाक येवपाची खुशी आसा तुमी नांवां दीत जाल्यार आमकां कळटा की आमकां आनीक एक मीस करपाची गरज आसा म्हूण. सद्याक आमकां आजून पासून तुमचे कडल्यान ही म्हायती मेळूंक ना. रावता तुमी सगळीं मिसाक येवपाक रावतात म्हूण. तर सुमानाच्या दिसाक जाय जाल्यार आमच्यान 2 मिसां करपाक जातात. सद्याक एकूच मीस आमी करता. तुमची नांवां दिवची, तुमच्या PPCच्या वांगड्या लागीं उलोवचें आनी आमी हाचे विशीं निर्णय घेतले. भाव भयणीनो, आतां पॅन्डमीक जाल्यार वरस जायत येता आनी ह्या पॅन्डमिकान आमचे फिरगोजेन आमी जायतो वावर करून काडला. तुमी पळयतात भितर तशेंच भायरूय आनिकूय आमचो वावर करपाचो उरला. तें म्हणल्यार
आमची CCTV कॅमेरा घालपाचे उरल्यात कित्याक सेक्युरिटी वाडोवपाक जाय. तशेंच आमचो सावंड सिस्टम बदलपाचो आसा. सावंडाक तुमकां बसता तेन्ना कळटा सावंडाची आमकां बदलूंक कितली गरज आसा ती. तर सावंड सिस्टम आख्खोच आमी बदलतले. तशेंच हेर दुसरोय वावर आसा. वो आतां सद्याक वावर केला तातूंत आमी तुमकां स्वतावूंक ना, पयशे मागूंक ना. दुडवांची गरज आसाच, पूण जाता ते भाशेन आमची फाब्रिकाची कमिटीन एडजस्टमेंट केला. तशेंच आमचे सायलंट स्पॉन्सर्स जे मुखार चल्ल्यात तांच्या आदारान हो वावर आमी सगळो करून काडलेलो आसा. पूण आतां सद्याक आमचे ट्रेजरी काबार जाल्ली आसा. ह्या पासत तुमच्या मदल्या कोणाकूय जरी तर खुशी आसा, कोणाकूच फोर्स करिना, ही परिस्थिती जी आसा ती आमी समजून घेता. पूण जरी तर तुमच्यान जाता तुमचो कितें एडजस्टमेंट करून ह्या वावराक आदार दिवंक जाल्यार तुमी मुखार सरचे आनी आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसान तुमी तुमची देणगी दिवं येता. वो कोणाकूय कितें स्पेशल स्पॉन्सर करपाक जाय जाल्यारूय तुमी मुखार सरचें. आतां मीस जाल्या उपरांत आमच्या तरणाट्यांक हो ल्हानसो कार्यक्रम जातलो. बो करून आयज जीं क्रिज्म घेवपाचीं भुरगीं आसा तांकां आमी आमच्या तरणाट्यांच्या ग्रुपान भितर काडटा, तांकां येवकार दिता. तर तांकां आयज हो ल्हानसो कार्यक्रम जातलो. हो एक अनाउन्समेंट आसा भाव भयणीनो. म्हाका मारपाक तो बरो दिसना, सांगूंक बरें दिसना, पूण आमच्यान जाता तितलो आमी प्रयत्न केलो आनी प्रयत्न केल्या उपरांत तुमचे मुखार दवरता. बो करून जे कोण कोमदाद ऑफ चिकाली हाचे कंपोनंट्स आसात तांचे पासत हो अनाउन्समेंट. जे डिविडंड्स रिलीज जातात कोमदादीचे, जे कोण कंपोनंट्स आसा तांकां ते मेळटात. तातूंत भितर आमची फाब्रिका ऑफ चिकाली, फाब्रिका दे इग्रेच्या दे चिकाली, होय बीन एक कंपोनंट. आनीक आमकांय हो रिलीज जाल्लो सुमार 12 लाख. आजून पासून आमचे चिकालीचे कोमदादीन कांय कारणाक लागून तो आडावन दवरलेलो आसा. आमच्यान जाता ते भाशेन तांकां चीट बरोवन तशेंच तोंडानूय आमी विचार केल्लो आसा, पूण आजून पासून जाबाब सारके मेळूंक ना. आनी कसल्या कारणाक लागून हे 12 लाख फाटीन दवरल्यात ते आमकां आजून खबर ना. ह्या पासत जोगडी केस्तांवां करपाची म्हाका जाल्यार बिलकूल खुशी ना. बो करून आमचे ते कोमदाद आमी एक बराबर आसा आमचे ते, जाल्यार तांचे लागीं कोर्टान वचून केस्तांवां वा आनी कसलीं केस्तांवां करपाची आमकां बिलकूल खुशी ना. आनी ह्या पासत म्हाका इल्लोसो एडवायस जाय. आनी हो एडवायस हांव सगळे जे कंपोनंट्स ऑफ चिकाली कोमदाद आसात, आमचे पॅरिशनर्स, तांचे लागीं मागता. ह्या पासत एक ल्हानशी जमात, ल्हानशी एक जमात आपयल्या ब्रेस्तारा दीस सांजेर 5 वाजता. जे कोण कोमदादीचे कंपोनंट्स आसात तांणी मातशें येवचें आनी हाचे विशीं म्हाका एडवायस दिवचो, हाचे विशीं कितें करपाचें. आमची चिकाली कोमदादीची कमिटी आसा तांचे लागीं आमी कशे भाशेन वागपाचें हाचे विशीं म्हाका तुमचो एडवायस दिवचो म्हूण मागता. सो जे कोण कंपोनंट्स आसात तांणी ब्रेस्तारा दीस सांजेर 5 वाजता तुमचो इल्लोसो वेळ काडून हांगासर येवचें. निमणी वस्त भाव भयणीनो, मातशें चतूर रावपाक आमी गरज. आतां आमचे भोंवतणी जें कितें घडटा तें आमी पळयत आसा. आतां एलिसांवांची बीन तयारी सुरू जाल्ली आसा. ज्यो पार्टीज आसात तांणी आपली तयारी सुरू केल्ली आसा. आनी हे बाबतीन आमचे गोंयची परिस्थिती आयज खंय पावलेली आसा तेंय पळोवचें. डबल ट्रॅकिंग जाचे विशीं आख्खें गोंय एके भाशेन बोवाळ मारता नाका म्हूण हाचो वावर सुरू जाल्लो आसा. वेगवेगळे कडेन एक बराबर करिनात, ते कुडके कुडके करून करतात. आनीक खबर मेळ्ळ्या ते भाशेन आमचेय चिकाली पंचायत ज्युरिडिक्शनांतूय तें काम सुरू जाल्लें आसा. आनी आमी एकदम बरे भाशेन जाणा आमची चिकालीची पंचायत आसा तांणी ताचेर निशेध मारलेलो, परमिशन दिवंक नासलें आनी ह्या कामाक ना म्हणलेलें. आनी आमी जाणाव ते भाशेन आमच्या सरपंचान हाचेर कांयच परमिशन दिवंक ना. जाल्यार परमिशन कोणें दिलां, कितें दिलां, वा कशे भाशेन हो वावर चलता हाचे विशीं तुमी मातशें म्हायती घेवची. हांव सांगना तुमकां, हांवें सांगपाची गरज ना. मागीर म्हणटले 5 विगार भडकावन घालता म्हण सगल्यांक. हांव तुमकां भडकावन घालना. तुमचो गांव तुमी सांबाळपाक जाय, तुमी जाणा जावपाक जाय. ह्या पासत मातशें म्हायती घेयात कितें चल्लेलें आसा, परमिशन्स कोणें दिलां, कशे भाशेन परमिशन्स मेळ्ळ्यात, खंय वावर सुरू जाल्लो आसा. मातशे दोळे उक्ते करात, पळयात.
मागीर रडोन कांयच फायदो आसपाचो ना आनी फुडली पिळगा जी येवपाची आसा तिजेरूच मागीर शिरापतली आमकां कितें केल्लें काय म्हण तुमी कितें कोत्तालीं काय म्हण ओग्गी बरी बसून आसलीं सगळें चलता आसतना आनी थोड्याच जाणांचेर कोण करता तांकां करून दी हें सोडलोलें आनी आमचे फुडाराची वाट तुमी लायल्या अशें म्हणून फुडली पिळगा घोडी आमकां शिरापतली तर हें जायना जावपाक उलो मारता तुमकां जागृत जायात दोळे उगडात पळयात कितें चल्लेलें आसा तुमकां म्हायती जरी तर जाय जाल्यार जे कोणा कडेन म्हायती आसा तांचे लागीं विचारात आनी जाणा जाल्या उपरांत तुमचे निर्णय घेयात हाचे विशीं मातशें चोत्राय धरची सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं आनी सुर्ग वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा Your